जीवितुका भेटून गीता Bapa Putra Katnya Untuk memaksasnya Bapa Putra Katnya Untuk memaksasnya Bapa Putra Katnya Untuk memaksasnya Bapa Putra सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवो हे मिसाचें बलिदान भेटयलां फादर कोसेसांव डिसिल्वा हाच्या आत्म्या पयल्या वर्साचो उगडास करूं तशेंच रोमाल्दो फेर्नांदीस हाच्या आत्म्या तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता मागूंक लायलां सोंपून गेल्ले मारिया कोसेसांव वेगस हाच्या आत्म्या हे आमच्या भाव भयणां पासत मागुया तांकां देवान सर्गीचें सूख फावो करूं तांकां सासणाचें जिवीत मेळोवंक मागुया तशेंच मागुया आयच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस समरुमता 21वो जेसिल्डा गोम्स आनी तसोच रोमियो आफोन्सो होय आपल्याचो जल्माचो दीस समरुमता तांची पासत मागुया आनी केरी भाशेन आमचे 62 पाद्री आपल्याचो रितीर करतात ओल्ड गोवा रिट्रीट सेंटर आसा थंयसर हे पाद्री पासत आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं मुगळ भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बायगोन गोंसाल ग्रासिया पावला मेकी आनी ताचे संगाती हांचो सेवाधर्मी उगडास करता रॉक सासरीक ते मेले बाबाटाक तांणी गोवाय दिली आमचें बाबाटाचें जिवीत आमी खोलायेन जिवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया आनी साबार फावटी आमचें जिवीत आमी देवाक मानता ते भाशेन जिवंक ना आमचो बाबाट हुस्कोत जाला म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं मोगसुणें मागुया मोगसुणें मागून म्हणुया हांव पातकी सोद उदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाचितून तणान उच्चारून वायट कादान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागयो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करार म्हणून प्रार्थना मागता सोर पुदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Sonia
प्रार्थुया. सोर बोली सर्वेस्परा समेस बागयोताची गोठाय तूं बागयोन गोन्साल ग्रासिया पावलो मिकी आनी ताच्या सांगात्यांक रोग सासीपणाच्या वाटेन सोम्याच्या कुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयलें आनी तेच वाटेन सासणीक मोहिमेक पावयले. तांची कालती विणोवणी मानून घे आनी तांचे वरवीं कुर्सायल्ल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी मोरो पुर्यान बाबाट सांबाळूंक तुका विस्वाशी रावंक तुजो देवीक आदार आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव तुजे सोबी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवन पावलून कुर्तकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टा दुखांनी, अडचण्यांनी, हाल उपराधांनी आमचेर जेरबण मारले तेन्ना, आमकां बोणकोणीन घाली तेन्ना, आमचेर कोलपले तेन्ना, तशेंच वावरा कोश्टां मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडले तेन्ना आमी थीर रावल्या. सादें मनान, जाणवायेन, मातमेपणान, बोलेपणान, पवित्र जिणेन, असोल मंगल, सत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हातारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआब्रू आनी आब्रू ही आमची घट. आमी सत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी केले. आमी सगळीं आमकां वळखताय आसतनाय आमकां अनवळखी कशे दवरल्यात. तशेंच मरणाक पावलेले पूण आजुनूय आमी जिवे आसा. आमकां मारल्यात बडयल्यात तरूय आमचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. दुखां बरीत तरूय आमी सदांच संतोश बरीत. गरीब तरूय जायत्यांक गिरेस्त करता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यात तरूय आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतरें. देवाचे उदकार. आमचो जबाब जातलो, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणया, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलो. फोंडान धांवलेल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नवी घोटाय दिली. जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्यो भक्तांनो ताका स्त्रोतां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किना भितर नान जाता पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुखां घालून तोर फातेपणां संतोशान उलासता. जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुखां रोण्यान काडटोला दीस तुज्या आदारान आतां उट्टा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतो निकी कालान. जबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं उबी रावया आनी उदकाराचे गायन गावया. Sorvesporam solisur,
Sorvesporak soy Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy Jesu pace utortu Tacciamo caci comorsa Jesu caro capu sguardo Am gava paci pamuche Sorvesporak soy Sorvesporak Sorvesporak soy Sorvesporak 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 soy सर्वेस्व तुमचे सवय आसो मथिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moimat grazie जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें मनशां थंय शिडूक रावात ते तुमकां दोन सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जर्मण मारतले म्हजे पासत राजपाशाया सोरशी तांच्या आनी ओन बाबाट्याच्या फुड्यान तुमकां गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले पूण तुमकां धरून दितूस कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडयेर कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्म तुमचे उदेशी उलयतलो जिवेशी मारून भाव बाबाक बापय पुताक धरून दितले पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेश करतलो पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावत तोच तारण जोडटलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista मोगाच्या नांवान आयच्या वाचमांचो निरोप जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा भोव आगोडायेचें आनी जेजूची पाटलावदारां कशीं आमी जियेता आसतना आमकां जाय तो दुमाळो सोसूंक पडटलो आमकां जाय ती किकोन भोगूंक पडटा जाय ते कोस आनी त्रास काडूंक पडटा फकत ह्या बाबाटाक लागून बाबट जिवंक सादें न्हय आनी सोंपें न्हय आनी अदी करून क्रिस्ताचीं तत्वां आमच्या जिवितान आमी जियेता स्वताचो मारोग आमी दवरता आनी हो बावाट आमी जिवंक सोदता तेन्ना जाय त्यो आगोळायो आमच्या जिवितान आमी भोगूंक पडटल्यो हें की देवाचें उतर आमकां सिद्ध करता पूण त्याच बराबर जेजू आमकां आस्वासन दिता की आमकां सगल्यांक ताच्या पाटलावदारांक जीं बावाट जियेतात स्वताचो रस्तो आपल्याच्या जिवितान पाळटात तांकां आपल्याचो आत्मो दितलो म्हूण सांगता आनी हो आत्मो जावन आसा दिरादीक ताका गवाय दिवंक आमकां मजबूत करता गोट करता सगल्या आडकोळींक पार करूंक आमकां तो बुजवण दिता आमच्या सांगाताक आसा अदीक आमकां गोट करता ताच्या सांगाताक आमचो बावाट जीव देखून आयज आमी हांचो उगडास करता ह्या सातां भक्तांचो बाय घेवन गोंसाल ग्रासिया आनी पावलो मिकी ताचे सांगाती गोंसाल जावन आसा आमचो भारताचो मुंबय शारांत थंयसर जल्मल्लो वसाय आनी जेजूय सस्तें भितर सरून जापानांत ते देवाचें उतर पुरगोटूंक थंयसर भोंवले तांचे सांगाती आसले जायते जाण आनी ह्या देसान जापानांत देवाचें उतर पुरगोटूंक सोंपें न्हय सादें न्हय खूब आगोडायो खूब तांकां त्रास भोगूंक पडले आनी असले आगोडायेन आसतना
तांणी देवाचें उतर पुरगुटलें, तांकां मानून घेनासले जायतें पर्सिक्युशन. आनी अशें आसतना रोक शास्त्री कशें जेजू पासत ते मेले. गोंयच्या न्हू तांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दोत्ता आसतना आनी आयचो देवाचें उतरूय जें आमचें दोळ्या मुखार दोत्ता आसतना आमचो भावाट आमी जिवया. कोश्टां आडकुळींनी आमचो भावाट आमी जिवया. सोंपें न्हय भावाट जिवंक, पूण देव आमकां आस्वासन दिता, आपल्याचो सांगात आमकां दिता, आपल्याचो आत्मो आमकां पाठयता. ह्या बळान आमचें जिवीत, ओत्मीक जिवीत, भावाटाचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी वावरुया. आनी हेंच करूंक त्याच देवाचो आदार, बळ, शक्ती आमकां मागुया. भेटोवने आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून वाटा, आमची कर्ज आमची मोला तू कोरपिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. गोवा उडो आग्राराटा, नाका सोरोस समोर पिता. तुझ्या आदारपणात मानून घेऊन विनोद करता. आमचो उडो ओदोतलो, जेजूची कूड तो सातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या बाबणीदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मदत असणे जा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनांत आनी वळेरेंत आमच्या नेक्या पवित्रच्या देवा सर्वेस्वर म्हणून घेवया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागेवन गोंसाल, पावल मिकी आनी ताच्या सांगाती तुज्या रोग शास्त्राचें जैत समरुमूंक हो दिनवासनेचो येवन आमी तुका भेटयता. तुज्या देण्यान भावाटा खातीर मरूंक आनी सर्गीची मोहिमा जडूंक तांकां फावो जालें. तशेंच तुज्या देण्यान पातकांचें बोगसणें जडूंक आनी शांतीन जिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडें सोर तांचो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. गोंसाल आनी पावलो तुज्या रोग शास्त्रान जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी आपलें रोगोत वावरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेक परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरोंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Holy, 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 Dovanaco, Sorbes Portu, holy, 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 Dovanaco, Sorbes Portu, Sorgani, Sonsar Malia, Tuja Voilova,
sorgi, tuga soizo. Solvis moraci, Davideta, eta takasoi. Sorgi, tuga soizo. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गुड परगटुया. सुमया जेजू, आमी ओंगडो खातां आनी कासितले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान हे सोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे बेदी भोंवतणी जमलेल्या ह्या तुज्या पुतां धुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय बागेवन झुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन पुतां आनी सोर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचे बाबाटाचें जिवीत जियेत आसतना जायत्यो आगोळायो आमकां फावो जातात. तांकां आमी पार करूंक वो फुडो करूंक जेजू आमकां बळ दिता, आपल्याचो आत्मो फावो कोत्ता. ताच्या बळान आनी ह्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमचें बाबाटाचें जिवीत जिवूंक आदार मागून जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, जें नांव पवित्र जावं, जें राय सामकां येवं, तुजी कशी सळगां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सुरींच्या सुखाक. आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरभाशान अंतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आगदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. जेजून आमच्या सुमयान आपल्याच्या दिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमंडिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जेतना राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोमया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सोमे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमचो सुरवंडार जो आमकां बाबाट जिवंक आपल्याच्या आत्म्यान आनी बळान शक्तीन बोधता. सगळ्या विस्वासान ह्या सुमयाक येता ती सुभागी. सुमया म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना पूण जेका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरी घुसखोर आमी जाल्या जेजूची खूण आमी सगळीं जेजू मसोत आमी जाले एकूच विमोग सगळ्याक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोन एका जिवाक आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एका उंड्यान आमकां वाटो तोरी घुसखोर आमी जाल्या जेजूची खूण आमी सगळीं जेजू मसोत आमी जाले एकूच उपेज आमी बारचो मोगा उपेज जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां गेल्या आपल्या मोगान सगळ्यांक वेगळो. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरी घुसखोर आमी जाल्या जेजूची खूण आमी सगळीं
पासून आम्ही साधे उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर बोलीस आनी बो मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रसाच्या उदेशी विचित्रोईन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटवलेल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिले. हे गोठायेन विस्वासीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सोबीन समेज मनशांक सोडवणेचे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव कोचूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या गांवांत मरण जाल्लें आसा. डॉमनीक हो आमचो भाव सोंपला. मरण आयज सांजे 3:30 वाजता सांव पावलो ह्या वाड्यांतलो. तशेंच प्रेयर मिटींग आसा 4:30 वाजता. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार आमचे वरी राव तूं सोम्या शेवटाचे गायन गावया. E 1 पान 17 आनी 6 E1 पेज 76.